नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। केंद्र सरकारान डिझेलावेले नियंत्रण काढले। डिझेल देवले लिटराक ₹3.37। केंद्रीय मंत्रिमंडळाचो निर्णय। नोव्हेंबरासावन गॅस सिलिंडराची सबसिडी गिरायकांच्या बँक अकाउंटात। कूळ मुणकार कायद्यातली दुरुस्ती। कूळ मुणकारांक माल पडपाचो भंय। कायदो चालीक लावंक ताकतीक नाका। राज्यपालाक निवेदन। मुख्यमंत्री म्हणटा कायदो कुळांच्या बऱ्याकूच। गोयची उदरगत जाय ती गुण उरपासारखी। CRZ नेम मोडपाक दिवंक जायना। माथानीच्या यादीन पणजे व्याख्यानात हवामान तज्ञ डॉक्टर राजेंद्र कुमार पचोरीचो उलो। कोळशावेलो सेस देंवोवपा फाटल्यान स्कॅम। सरकार भरता कर्नाटकांतल्या कंपनीची बॉल्सां। गोयच्या उद्देगांक कांयच फायदो ना। अलेक्स रेजिनाल्डाचो आरोप। आणि सांगेच्या प्राथमिक भलायकी केंद्राची बिल्डिंग जाग्यार घालतले। भलायकी मंत्री पार्सेकारान PHCचे केले इन्स्पेक्शन। PHCचो दर्जो वाडोवपाचो आमदार फळदेसाची मागणी। खबरो विस्तारान। केंद्र सरकारान डिझेलावेले नियंत्रण काढला। डिझेल रातीसावन लिटराक ₹3.37 देवला। आता डिझेलूय पेट्रोला भशेन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतल्या दराप्रमाण चड देव जातले। नियंत्रण काडिल्ल्यान सरकाराचो सबसिडीवेलो कोट्यांनी खर्च वाचतलो। सध्या तेल कंपन्यो डिझेलांचेर लिटरा फाटल्यान ₹3.5 फायदो करतात। ते फाटभुंयेर सरकारान फाटले कितलेशेच वर्सांसावन आडकल्ले ह्या आर्थीक सुदारणेक हात घालो। गॅस सिलिंडरावेली सबसिडी गिरायकांच्या अकाउंटांत घालपाची येवजण सरकार परत सुरू करता। 10 नोव्हेंबरासावन येवजण प्रायोगीक तत्वाचेर चालीक लागतली। केंद्रीय मंत्रिमंडळान शेनवारा हे निर्णय घेतले। Henceforth, like petrol, the price of diesel would be linked to the market. While we are linking it to the market today, it automatically follows that the price today would stand reduced. Consequent to the decision of the Government of India to deregulate diesel prices, we have decided to reduce the prices, and in Delhi, the price is likely to go down by ₹3.37 per litre, from 3.37 effective tonight. गॅस सिलिंडरावेली सबसिडी गिरायकांच्या अकाउंटांत घालपाची येवजण परत सुरू करपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला। 54 जिल्ह्यांनी 10 नोव्हेंबरासावन येवजण प्रायोगीक तत्वाचेर चालीक लागतली। उपरांत रोखडीच देशभर लागू जातले। To relaunch the direct benefit transfer in a more effective manner. All those who have a bank account would also get the LPG subsidy in their accounts directly. It will be transferred to their accounts. And implementation of the direct cash scheme, the direct benefit transfer, from 10th November 2014 to 1st January 2015. The quantum of subsidy will be decided by the government. The old cylinder system would still be available for some time for them. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सरकारान कूळ आनी मुणकार कायद्यांत केल्ली दुरुस्ती। कूळ आनी मुणकारांक माल पडपाचो भंय आशिल्ल्यान हो कायदो लावपाक ताकतीक करची न्हय म्हूण उटान राज्यपाल आनी येणावळ मंत्र्याक विनवणी केल्या। हो कायदो कुळांच्या बऱ्याकूच, गरज पडल्यार कुळांक सरकार आदवोगाद दितले म्हूण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगला। ही दुरुस्ती रद्द करची म्हूण कूळ मुणकार संघटनेचो आदलो अध्यक्ष रवी नायक मागता। गोंय सरकारान कूळ आनी मुणकार कायद्यान हालींच केल्ल्या दुरुस्तीक लागून कूळ आनी मुणकारांचें लुकसाण जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान हो कायदो चालीक लावचो न्ही अशी विनवणी उटान राज्यपाल आनी येणावळ मंत्र्याक केल्या। चेंज ऑफ ज्युरिडिक्शन करून आता म्हणजे जे टॅनंट आसात, कुळां आसात, तांकां सिव्हिल कोर्टाक तांकां म्हणजे मॅटर रिफर करप, आय थिंक हे शेतकाऱ्यांचो प्रॉब्लेम आनीक वाडोवपाक शकता। कुळान समजा ती जमीन विकत घेतला, सो मे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स इन द फील्ड ऑफ टेनन्सी केसीस, आणि एज ए रिजल्ट आवर वॉरी, आमची भय की मूळ उद्देश जो ह्या गोंयच्या जमिनीचे रक्षण करपाक जाय, शेती वाडपाक जाय। सरकाराक एक नम्र विनंती आसा, हो जो
म्हणजे कुळाक जो बदल केल्लो आसा कायद्याक तो शेतकऱ्याच्या दृश्टींतल्यान परत फेरविचार जावचो. सरकाराच्या दुरुस्तेक लागून कुळांच्या अधिकाराचेर वायट परिणाम जातलो. ह्या दुरुस्तीचो सरकारान फेरविचार करचो आनी ग्रामसभांनी लोकांनी आवाज काडचो अशी सुचोवणी आदलो मुख्यमंत्री रवी नायकान केल्या. सरकार हेजेर विचार करपाचो आनी पयलूचे तशे अधिकार मुणकार एकट्यांक आसा तेच अधिकार परते कुळ कायद्याचे मामदार दिवचे. खास हेजे मामदार नेमचे कुळ कायदो सुद्दां डिसायड करपाक खास मामदार नेमचे. हे घेया कुळाचे हिताचे घेया ग्रामसभेक हे तुमी ठराव की हो जो कुळ कायद्याची दुरुस्ती करून या कुळ कायद्या आग्रेचे टेनन्सी एक्टाची जे दुरुस्ती केल्या ती करून जे सिव्हिल कोर्टा पावर दिल्या ते परते मामदाराक आणि खास मामदार नेमचे म्हणून प्रत्येक ग्रामसभेक ते ठराव घेवचे आणि सरकाराक धाडचे. गोंय सरकारान कुळ आनी मुणकार कायद्यान जी दुरुस्ती केल्या ती कुळांच्या बऱ्या खातीरूच आसा. कांय आदोगाद लोकांचो गैरसमज करतात. गरज पडल्यार सरकार गरीब कुळांक आदोगाद दितले अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्पश्ट केलां. आता 50 वर्सां जावन गेली. 50 वर्सां पयलीं जे लेजिस्लेशनची गरज आशिल्ली ते अजून आमी सोंपोवंक शकना. लेट अस फिनिश इट इन फेवर ऑफ जे कोण कुळ आहा पळय तांकां डिक्लेरेशन करून तांच्या नांवार जमनी करून दिवया म्हणून. इफ एनीवन रिक्वायर्स एनी लीगल असिस्टन्स वी वील अपॉइंट अ पॅनल ऑफ एडवोकेट नेक्स्ट मंथ. And we will give fees of those advocate major component जाय जाल्यार कोणाक जाय जाल्यार तांचे कडेन वचचें कमी म्हणजे रिजनेबल रेटीन आदोगाद तांकां उपलब्ध करून घेवं येता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयची उदरगत तिगून उरपा सारखी जाय. CRZ नेम मोडपाक दिवंक जायना म्हणून नोबेल पुरस्कार जैतिवंत डॉ. राजेंद्र कुमार पचौरी उलयला. सर्गेस्त माथानी साळढाण्याचे यादीन पर्यावरणाचेर पणजे शेनवारा व्याख्यान जालें. कार्यावळ कला अकादमीत जाली. माथानी आज आशिल्लो जाल्यार गोंयाक ताचो आदार जावपाचो. गोंयाक ताची गरज आशिल्ली म्हणून मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयलो. माथानीचेर बरयल्ल्या पुस्तकाचें विमोचन जालें. It's a coastal state and we know that climate change is leading to sea level rise. This is the result of melting of the ice bodies across the globe, but also the thermal expansion of the oceans. The importance of proper regulation and enforcement, for instance, of CRZ restrictions. Unless we enforce these, then clearly we would have problems in the future. We have the problem of mining, and that, of course, is something that my institute has been familiar with, but we need innovative solutions over there, which involves all stakeholders. That's government, business, the mining industry and civil society. शेवटच्या क्षणापर्यंत तळमळीन रावल्लो माथानी अत्यंत अडचणीच्या वेळार हांव अडचण इतल्याकूच म्हणटा की आनी एक 5 वर्सां तरी आसूंक जाय आसलो. खूब गजाली करपाक ताचो उपयोग जातलो असलो गोंयच्या खातीर. गोंयाक बेनिफिटूय जातली असली. म्हणजे आपली जमीन विकप ना पण बऱ्याच जाग्यार गोंयान जेन्ना जमनीचेर बोगस सिग्नेचरी करून फोर्जिंग करून जमनी जे कोण भायर आसा तांच्यो जमनी विकपाक सुरवात केली हांगा तेन्ना म्हाका दिसता जे कोण भायर आशिल्ले तांच्यांनी विचार केलो की कोण तरी दुसरो विकतलो त्या पेक्षा आपणच विकलेली बरी. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. घेवया एक विराम.